सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आता 3 राती ड्युटीर आशिल्ले क्रायम ब्रांचेचे हवालदाराचे निलंबन। हवालदार सर्वेश कानोळकाराचेर ड्युटीर आसतना निश्काळजीपणा केल्ल्याचो ठपको। मजगती फरार आशिल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स। 5 दीस जावन गेले जमीन हातासपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान फरार आशिल्लो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना। सुलेमान फरार जाल्ले रातीक ड्युटीर आशिल्लो हवालदार सर्वेश कानोळकाराचे निलंबन, ताचेर निश्काळजीपणाचो ठपको। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्युटीर आसतना खंय हवालदार कानोळकार न्हिदपाक घरा गेल्लो। मजगती फरार सुलेमानाचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक चौकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स। 19 डिसेंबराक सकाळी 11 वरांचेर पालेकाराक चौकशे खातीर आपयला। चौकशे खातीर पुलिशेन काडिल्ले समन्साचेर ॲडव्होकेट अमित पालेकारान ट्विटरा वरवीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी: तपास अधिकाऱ्याक आपूण देशाभायर आशिल्ल्याची कल्पना दिवनूय जे पद्दतीन गोंय पुलीस सुलेमानाचो व्हायरल व्हिडिओ खंयच्यान मेळ्ळो हाचो सोद घेवपाची घाई करतात ते पळोवन म्हाका अजाप दिसता। म्हाका व्हॉट्सॅपार PSI रेडकरा कडल्यान 19 डिसेंबराक हाजीर रावपाची नोटीस मेळ्ळ्या। हाचे वेल्यान म्हजे कडेन आनीक कितें म्हायती आसा हाचो हुस्को पुलिसांक लागला हें कळटा। भाजप सरकाराचे दबावा खाला काम करपी DGP आनी SP हांचे परस भाजपाचे म्हणण्याऱ्यांकडेन हे प्रकरणाची चड म्हायती आसा अशें दिश्टी पडटा। CCTVत दिसून बसून SP क्रायम DYSP सूरज हळणकर आनी आमदाराक अजून मेरेन कित्याक समन्स काडूंक ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।